आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता आसा। आमगेल चॅनल तुम्ही लाईक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची। आज आम्ही आमची गलाला दुध्या रंदये घेऊन आयल्यांची। या दुध्या रंदये नाव दुध्या खतखतो म्हूण म्हणटाची। या दुध्या खतखत्याक कशें घालचें म्हूण पळया। हांव हांगा एक 1.5 किलो भरी दूध घेतला, लायकोन धुवन अश कटकोन घेतला, सालेनी काडूना। त्याची नंतर इतले दुध्याक हांवें होड एक वळ सोय घेतल्या, असल भाजील घाटी मिरसांग 5 घेतला, असल गांवची भाजील मिरसांग 5 घेतला, आणि एक सान चिंचमा कुडको, मीठ, आणि हाका तेप्पळ म्हणटाच आमी। अशें आसता तेप्पळ। हे तेप्पळ बारी परंबोळ आसता। हे तेप्पळ हांवें एक व्हड चमच्यान 1 चमचे लायकोन धाडान उदकांत तिंबोवन घेतला। हाजे आमी उदक घालचें रंदयेक, आनी नारळाल तेल। हे रंदये पन्न घालूना, वयर देखून नारळाल तेल घालून सोडचें आमी। आतां आमी फस्ट दूद शिजत दवरया। दूद हांव एक तोपाक घालून घेतला, आनी एक हदची अंदाजारी इतलें उदक घालून घेतल्यार आसा। आतां एक दुद्या गाजेवो, मागीर आमी मीठ घालया। पक्कन हे दूद चेप्पेस म्हूण जाल्यार तुमी एक सान गोड्डा कुडको घालयत। हे दूद गोड आसता, तशें हांव गोड घालतर ना। आता हे दुध्याक एक गाजेवो। दुध्या खतखत्याक मसालो वाटी तर आसा। कांतून घेतील सोय, मिरसांग, चिंचाम पूरा घालून मिक्सरांत ड्राय क्रश करून घेवया सुरेख। मागीर उदक घालून वाट्टुया। न्हंयो वाट्टू का ह्यो मसालो। आता क्रश केलेल्या मसलाक एक अर्द दोन बरें उदक घालून वाटी तर आसा। मसला मस्त उदक घालून काची पळोवन घाल का। दुध्या खतखत्या मसालो वाटून न्हंयो जाला। हांव हे दोण्यान 1.5 दोन उदक यूज केला मसलाक। आता दूध शिजला काय पळोवया आमी। दूध शिजला काय पळोवया। दूध हद लायक शिजला, मस्त भज्जी शेकोन शिजोवन उकाची अशी हद पॉड असो का। आता मसालो घालया आमी हाका। ह्यो दुध्या खतखत बार लाय जाता खावच्याक। गरकड कोण पळयाची दूध जिवाकय चांग। आता देची मिक्सरा लागील मसलाचे उदक धुवन घालतर आसा। थोडेशी मिक्सर आयदनाक मसालो लागील उदक धुवन घाललें हांवें। पक्कन रंदय दाटी दिसल्यार मागीर थोडे उदक घालयत। आतां हाका अशी धाडान तिंबोवन दवरलेले तेप्पळ लायकोन अशें करून चिरडून घेतर आसा। इता म्हळ्यार ते तेप्पळाची करटीशी तोंडा येवची नाका म्हणून तेप्पळा परंबोळ मात्र येवका अशी घाण अशें तेप्पळा उदक घालतर आसा। समज चिरडून घेवची तेप्पळा उदक पुरो वच्चो रंदये पडो छान तसो व्हरता। हे घालची नाका। ताजे नंतर 1 टेबल स्पून नारळाल तेल घालून घेवचें। खतखतेवो रंदयेक दुध्या रंदये खतखतेत आसा। हांव सिम करून सोडता। एक 5 मिनिट मसालो शिरशिरेवो कशें जाता पळया मागीर। दुध्या खतखत मसालो शिरशिरेन रंदे रेडी जाल्या। आतां आमी गॅस ऑफ करचें। उन दुध्या खतखत रेडी। तुमी घरकड ट्राय करून पळयाची, म्हाका कमेंट कराची। आमगेल चॅनल आणि ह्या व्हिडिओ पळयलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद।